म्हादय प्रश्नाचेर गोंय सरकाराची तयारी अर्दवट आसा। हाका लागून सर्वोच्च न्यायालयात गोंयची केस दुबळी पडपाक शकता असो गोंय पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला। म्हादय प्रकरणात आळपी अधिकाऱ्यांचो कार्यकाळ सोंपपाक लागला आसतना पर्यायी अधिकाऱ्यांची योग्य तयारी करपाक सरकार अपयशी थारला। तशेंच मुखेल अभियंत्यान प्रकरणाची म्हायती वा कणकुंबी हांगा वचून कळसाचें उदक वळोवपाच्या प्रक्रियेची पळोवणी करूना। देखून सरकार कशा तरेन म्हादय वांटोवपाक काम करतले हाचो अदमास येना अशें केरकारांचें म्हणणें। सध्या म्हादय पाणी वाटप लवाद जो आसा तेचो कार्यकाल जो आसा तो केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय जे आसा तेंच्यांनी वाडयल्लो आसा आनी तो 1 वर्साचो केल्लो आसा। जुलै म्हयन्यान तेचो कार्यकाल जो आसा तो सोंपपाचो आसलो म्हणून 16 ऑगस्ट 2026 ते 16 ऑगस्ट 2027 मेरेन तेंचो कार्यकाल जो आसा हो अधिसूचित केल्लो आसा आनी तेची अधिसूचना जी आसा ही केंद्र सरकारान काडलेली आसा। पूण एकंदर हो जो म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा तेचो कार्यकाल वाडयलो तरी आमी एक ध्यानान धरपाक जाय की हो विशय जो आसा तो पुराय तरेन सध्या सर्वोच्च न्यायालया समोर आसा। गोवा, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या तिनूय राज्यांनी हो विशय जो आसा तो स्पेशल लीव पिटिशन जे आसा ती फायल केल्लेली आसा सर्वोच्च न्यायालयान। कित्याक तर 3.9 TMC पीठ उदक जे आसा आनी 1.5 TMC पीठ उदक कर्नाटकाक गेल्लें, 1.3 TMC पीठ उदक जे आसा हे महाराष्ट्राक गेल्लें आनी गोंयांत 24 TMC पीठ उदक गेल्लें। तर ही उदकाची जी वांटणी जाल्ली आसा ती सदोश पूर्ण जाल्या असो आक्षेप घेवन तिनूय राज्यांनी आपणाक हो पाण्याचो वांटो जो आसा तो वाडोवन मेळचो म्हणून न्यायालया कडेन विशेष याचिका दाखल केल्लेली आसा। ते विशेष याचिकांची सुनावणी अजून मेरेन पुराय जावंक ना आनी पुराय जरी जावंक ना तरी कर्नाटकान कळसाचें कामकाज जे आसा हे कणकुंबी हांगा पुराय केल्लेलें आसा आनी पावसाच्या दिसांनी सध्या उदक जे आसा कळसाचें ते मलप्रभेच्या पात्रांक वचत आसा। म्हणजे आतां कितें आसा की हेच्या फुडें जर गोंय सरकार जे आसा ते जर ह्या प्रश्नाचेर आतां सध्या ज्या पद्दतीन काम करता तशें जर काम करीत रावलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमची बाजू खूब लंगडी पडटली। आतां ह्या फुडें जर दिलीप नायकाक जर तेंचो कार्यकाल आणखी 1 वर्सा खातीर वाडोवन दिवंक ना जाल्यार नवीन जेचेर जबाबदारी येतली तो कित्याक कशा पद्दतीन म्हणून ह्या सगळ्या प्रश्नांक सामोरो वयतलो तें म्हाका कळना। सरकारान एडिशनल चीफ इंजिनियराची नियुक्ती केल्लेली आसा जांकां ह्या विशयाची कांय खबर ना आनी एकंदर आमचे सध्या चीफ इंजिनियर आसा तेंच्यांनी आयज मेरेन आपलो ताबो घेतलेल्याक एक दीस सुद्दां बाबा कणकुंबी वचून कशा पद्दतीन कळसाचें उदक जें आसा तें मलप्रभेन वयता तेची पळोवणी करपाच्या नदरेंतल्यानूय ते अपयशी जाल्लेले आसा आनी एकंदर हे जे प्रश्न आसा हे खूब गुंतागुंतीचे जाल्लेले आसा। मुख्यमंत्र्यान जर हो विशय गंभीरपणान घेवंक ना, आमच्या जलस्रोत मंत्र्यान जर हो विशय गंभीरपणान घेवंक ना जाल्यार गोंयची जनता तांकां माफ करची ना। हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां की तुमी अशा पद्दतीन ह्या विशया कडेन प्रतारणा करूं नाका।